नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रयागराजात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभात वांटेकार जावपी भाविकांच्या सोयी खातीर खासा रेल्वेचे नियोजन. हो महाकुंभ भव्य आणि दिव्य करपाचेर सरकार कटिबद्ध. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. मुंबईत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी तरेकवार भागधारकांकडेन साधलो संवाद. अंदूचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताचेर केंद्रीत आशिल्ल्याचे केले नमूद. सॅम पित्रोदा हांच्या विधानावेल्यान चीनाकडेन काँग्रेस पक्षाचो करार जाला हें आयला उक्ताडार. भाजपान राहुल गांधी आनी काँग्रेसीचेर केली खर टिका. दोन 2017 वर्सा जाल्ल्या आयरिश ब्रिटीश नागरिकाचे बलात्कार आनी खून प्रकरणात विकट भगताक फरमायली आजीवन बंदखण. दिल्ली सरकार स्थापनेविशीं चर्चा करपाक आयज भाजपाची बसका. 20 फेब्रुवारीक सोपूतविधी जावपाची शक्यताय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रयागराजात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभात आतामेरेन 53 कोटी भाविकांनी पवित्र स्नान केलें. आयच्या दिसा 75 लाखां परस चड भाविकांनी संगम तटाचेर पवित्र स्नान केलें. भाविकांच्या ह्या गर्देक लागून महाकुंभ भव्य आणि दिव्य जाला. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज तरणाट्या उद्योजकांकडेन संवाद साधलो आनी महाकुंभ हे संवसारांतले सगळ्यांत व्हडले संस्कृतीक आनी अध्यात्मीक आयोजन आसा अशें सांगलें. ह्या आयोजनाच्या माध्यमांतल्यान भारतान आपली संस्कृतीक तांक संवसारा मुखार दवरल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या संस्कृतीक व्हड मान संवसारांत मेळ्ळा अशें तांणी मुखार सांगलें. महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है. अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं. आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं. पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर तो एक माहौल खड़ा हुआ. पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में प्राप्त हुआ. आयज मुंबईत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी तरेकवार भागधारकांकडेन संवाद साधलो. ह्या वर्साच्या अदमासपत्रकांत 10.2% म्हळ्यार 11.1 लाख करोड रुपयांची वाढ केल्या अशें भागधारकांकडेन उलयतना तांणी सांगलें. Time the capex shown in the budget compared to last year is at least 10.2% more, meaning 11.11 lakh crores was in the July budget, starting from the vote on account budget for the year 24-25. And now, if I add the public sector enterprises' own resources, not from our budget, over 11 lakh of 24-25 has itself gone to 11.21 lakh crores. And with about over 4.5 or 4.8 lakh crores by the public sector and enterprises from their own resources. सॅम पित्रोदा हांणी चीनाविशीं दिल्ल्या विधानावेल्यान स्पश्ट जाता की चीनाकडेन काँग्रेस पक्षाचो करार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी केला. पित्रोदा हांचे विधान हे देशाची अस्मिता कूटनितीचेर व्हड प्रहार आसा अशें सुधांशू त्रिवेदी हांणी सांगलें. आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी.
कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी, ये बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। भाजपाच्या राष्ट्रीय म्हणयारे प्रदीप भंडारी आणि राहुल गांधींचेर आरोप करताना राहुल गांधी हे भारताच्या हिताचे न्हय तर चीनाच्या हिताच्यो गजाली उलयतात अशें सांगले। राहुल गांधी एक ऐसे एजेंट हैं जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के बारे में कम बात करते हैं, चीन या जॉर्ज सोरोस के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी भारत से कम चीन से ज्यादा दर्शाती है। सवाल देश की जनता के सामने राहुल गांधी को यह देने की जरूरत है कि उनके राइट हैंड सैम पिट्रोडा हमेशा चीन की तरफदारी क्यों करते हैं, राहुल चीन को इतना बैक क्यों करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन के एजेंट और जॉर्ज सोरोस का रिमोट कंट्रोल बनकर रह गई है, और इसीलिए देश की जनता के सामने द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुडे हैज बिकम द इंडियन एंटी नेशनल कांग्रेस। दिल्लीत सरकार स्थापनेविषयी गूढ कायम असताना आज भारतीय जनता पक्षाची खासा बसका झाली। ही बसका 3 वरां चालू आशिल्ली। या बसकेत विनोद तावडे आणि वीरेंद्र सचदेवा हांणी वांटो घेतलो। या बसकेत सोपूतविधी सुवाळ्याच्या तयारेविशीं चर्चा जाली। भारतीय जनता पक्षाचो विधिमंडळ गटनेतो 19 फेब्रुवारीक मेळटलो। 20 फेब्रुवारी दिसा सोपूतविधी जावपाची शक्यताय उक्तायल्या। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबराकडेन, काय थळाव्या खबराकडेन। गोंयचे प्रवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी अमेरिकेंतल्यान 2 गोंयकारांक परत धाडिल्ले ते गोंयांत पावल्यात अशी म्हायती दिली। अमेरिकी प्रशासनाच्या धोरणात बदल जाल्ल्यान तांकां परत धाडल्यात असो संदेश प्रवासी भारतीय वेव्हार आयोगाक आयला अशें तांणी सांगलें। Both of them they had been to USA for their own livelihood, and the route that they had taken was through Mexico, it seems, and from there they were about to enter the US borders. However, they were detained by the US authorities, and later on they have been deported back to India. Now, so far as this is concerned, I would like to appeal all our Goan youths who wants to travel abroad for their livelihood or for jobs or for any other such kind of a purpose that normally they go through some agents or otherwise they try to identify the persons through whom they want to go to other countries. However, they should be very vigilant while choosing the route or while choosing the agents also, so that they need to understand what are the protocols that is required, or what is the route that is required, what is the documentation that is required to enter the other parts of the world.
मडगाव मुखेल जिल्हो आणि सत्र न्यायालयान 2017 वर्सा काणकोणात आयरिश ब्रिटीश नागरिक डॅनियल मॅक लॉफ्लिन हाचो खून केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान 34 वर्सां पिरायेच्या विकट भगताक खर आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. तशेंच ह्या गुन्यांवाच्या बळीचेर बलात्कार केल्ल्यान आनीक एक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी हांणी 14 फेब्रुवारी दिसा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376, 302 आनी पुरावे नश्ट केल्ल्यान विकट भगताक दोशी थारायलो. हे विशीं आदवोगाद विक्रम वर्मा हांणी बळी थारिल्ल्याचें प्रतिनिधित्व केल्लें. न्यायालयाचो निकाल लागल्या उपरांत पुलिसांच्या कामगिरीचेर खोस उक्तायत आदवोगाद विक्रम वर्मा हांणी ह्या केशीचो निकाल योग्य तरेन लागिल्ल्यान एक बरी देख मेळ्ळी अशें सांगलां. Tourist hub for international and Indian tourists, right? And this crime happening in Goa, right? The key thing here, the point I would like to make is that crime happens everywhere, right? There is no tourist place, whether it's Barcelona or Venice or Goa or any other tourist place where crime does not happen. But for the police to recognize that a crime has happened, and the prosecution to effectively prosecute the criminals is the key thing. If in a country the police try and protect the criminals, then tourism will suffer. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी पुलीस निरीक्षक फिलोमोन कोस्ता हांणी अधिक माहिती दिली. About the incident morning we got a call around 7 o'clock. Then we all the officials reached the spot. First we saw the body of the female, and that was foreigner. It is tough. Then we cordoned the area, which is the main part of the investigation, which cordoning the area. We cordoned the area. Then forensic evidence, forensic team has been called, and we have collected the evidence as per forensic scientific evidence. How we collect the scientific, minute observation of the scene, everything which is collected from the scene. The body was, the face was dead damage, plus clothes, everything was very sad to see the body, but still with the eyes of police we had done coordinating area scientific evidence, and we have then arrested the accused in the meantime, collection of the intelligence. Then there is a lot of things we had done. For example, the witnesses as deposed nicely in the court, plus the medical team which is sent to Hyderabad, everything with the evidence, it has also come in our favor. And if you do it with a technical investigation, with a cool mind, we will surely get the convictions. आज सकाळी नवी दिल्लीत आणि उत्तर भारतातल्या जायत्या वाठारांनी 4 रिक्टर स्केल तीव्रतेचो भूंयकाप जालो. नॅशनल सेंटर ऑफ सिझमॉलॉजी हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो भूंयकाप सकाळी 5 वरां जावन 36 मिनटांनी जालो, जाचो केंद्रबिंदू दिल्ली आणि 5 किलोमीटर लागींच्या वाठारांत आशिल्लो. हो भूंयकाप दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम तशेंच NCR वाठारांत लोकांनी अणभवलो. हातूंत मालमत्तेचे वा जिवीत हानी जाल्ल्याची मात नोंद जावंक ना. हे विशीं राष्ट्रीय भूंयकाप विज्ञान केंद्राचे वैज्ञानिक रविकांत सिंह हांणी अधिक माहिती दिली. इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक जो आज हुआ है दिल्ली में धौला कुआं के पास, इस अर्थक्वेक से जस्ट 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2007 में भी एक अर्थक्वेक हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 25 नवंबर 2007, जिसका मैग्नीट्यूड 4.6 था. और ये जो दिल्ली है ये साइस्मिक जोन 4 में आता है. यहाँ का जो फॉल्ट सिस्टम है उसकी वजह से ये सिस्मोजेनिकली ज्यादा एक्टिव रीजन है. तो यहाँ पर अर्थक्वेक का आना एक सामान्य सी बात है. और मतलब कि मैग्नीट्यूड 3 and 5 से अबव अर्थक्वेक एवरी 4 to 5 ईयर में आता है जी इस रीजन में. मैग्नीट्यूड 4 का अर्थक्वेक है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 जनरेट हुई होगी, जो लोगों ने परसेप्शन जो फील किया होगा जी. तो इसमें कोई डैमेज का कोई अनुमान नहीं हो, डैमेज को हम नहीं कह सकते कि डैमेज होने का कोई संभावना है. छोटे छोटे अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो एक्युमुलेटेड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, जिससे एक बड़े अर्थक्वेक की संभावना कम हो जाती है. राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांणी आयज खबराकार परिशद आपोवन आपल्या 1 वर्स 3 म्हयन्याच्या खासदारकीच्या कारकिर्दीत गोंयाविशीं कितलेशेच प्रस्न राज्यसभेत सादर केल्यात अशें सांगलें. हालींच जाल्ल्या शिंयाळी अधिवेशनात आपल्या फक्त 9 प्रस्न सादर करपाची संद मेळ्ळी. हातूंत गोंय सोलापूर रेल्वे सेवेविशीं प्रस्न मुखार आपूण दवरलो अशें तांणी सांगलें.
Sagarmala project expansion for boosting maritime trade, modernization of Mormugao port for cargo and tourism, expansion of Kokal railway for better regional connectivity. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं सगळे ॲडिशनल 2 स्टेशनां जी आसा ती गोंयांत ॲडिशनल जावपाची आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आमचे ह्या हातूंतल्यान खास करून ट्युरिजम क्षेत्रा भितर जे ट्युरिजम गोंय ट्युरिजम जगातल्या नकाशा भितर आशिल्लें गोंय नाट्य जरी आसलें आसा जाल्यार मॅक्झिमम ट्युरिस्ट जे आमच्या पॉप्युलेशनाचे 16 लाख एवरेज ट्युरिस्ट जो आसा गोंयांत ताणे 90 लाख पर इयर पॉप्युलेशनाच्या 4 पट चड ट्युरिस्ट हो सतत गोंयांत येता ताका लागून जे बजेट अलोकेशन आसा तातूंतल्यान तें घेवपर हॉटेल्स कल्चरल हब्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर हाका खर्च करपाक लागून जे कितें आसा ताचो फायदो गोंयच्या हाका आमकां मेळटलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्लो अर्थसंकल्प हो सामान्य मनशाक थाकाय दिवपी आसा अशा उतरांनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी मोदी सरकार आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां परबीं भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे धन्यवाद करता. निर्मला सीतारामन जी त्यांचे अभिनंदन करता. त्यांनी एक बरी बजेट 25-26 दवरली. त्याचेर बरेच आमचे केंद्रीय मंत्री हांगा येवन गेले. जितेंद्रजी ते त्या बजेटाचेर उलयले पण त्या बजेटाचेर उलयत तितलें कमी अशा पद्दतीची एक बरी बजेट ह्या वर्सा लोकसभा राज्यसभे भितर दवरली आनी ज्या बजेटा भितर आमी 48.3 लाख कोटीची बजेट एक्सपेंडिचर आनी ताच्या भितर कॅपिटल इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर जो आसा तो 11.2 म्हणजे 13% इन्क्रीज केलो. कारण सद्या बजेट जे आसा ज्या बजेटा भितर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट कॅपिटल एक्सपेंडिचर तेन्ना प्रोविजन चड दवरता त्या वेळाचेर त्या बजेटीचो फायदो खऱ्या अर्थान सगळ्यांक जाता. कारण कॅपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर म्हणजे त्याच्या भितर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात तातूंतल्यान जॉब जे आसा ते जॉब क्रिएट जाता आनी एक बरी बजेट आनी सर्वसामान्य कारण सगळ्यांक कोणाकूय जर बजेटचे विचारलें आसत जाल्यार सगळ्यांक एकदम पाठ जाल्लें आसा ताचो फायदो सामान्यांतले सामान्य टॅक्स पेयर आसात तेच्या पासून श्रीमंता पर्यंत ताचो फायदो मेळटा. ते म्हणजे हें जें आसा अप टू 12 लाख पर्यंत इन्कम जर आसत जाल्यार ती ताका इन्कम टॅक्स लागना. ही खऱ्या अर्थान सगळ्यांक एक बऱ्या तरेची खूब जाणांक आवडलेली अशी बजेट आनी ताका लागून बऱ्याचशा पयसो जो आसा तो वळपाक सुरू जातली आनी ऑटोमॅटिकली आमची इकॉनॉमी जी आसा ताका ताचो फायदो जाता. दिल्लीतल्या शहादरा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार संजय गोयल हांणी दूरदर्शनाकडेन खासा उलोवप करतना केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकाराच्या फुडारपणाखाला फकत 3 वर्सां भितर यमुना न्हंयची साफसफाई पुराय जातली अशें सांगलें. बिल्कुल आपने सही कहा कि संकल्प पत्र में हमने जनता के समक्ष कहा था कि हम यमुना को सौंदर्यीकरण करेंगे. यमुना में जो पानी रहेगा वो स्वच्छ जल रहेगा, पीने योग्य रहेगा. साथ में नहाने के लिए जो स्नान की हमारी परंपरा है क्योंकि यमुना नदी में छठ पूजा पर जब अर्घ दिया जाता है तो उस समय भी बहनें हमारी माताएं खड़ी होती हैं तो वो बिल्कुल उसको हम 100% माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कार्य होंगे. और उन्होंने स्वयं कहा जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को जब अस्तित्व में आई, जीत कर आई हम 48 विधायक, तो उन्होंने यही हमको संदेश दिया कि यमुना हमारी प्राथमिकता रहेगी और यमुना से ही दिल्ली की पहचान, दिल्ली की देश की राजधानी की पहचान होगी. दिल्लीच्या अपर मुखेल सचिव नवीन कुमार चौधरी हांणी यमुना वाठाराची पळोवणी केली आणि उपरांत खबराकारांक माहिती दितना ह्या न्हंयचे साफसफाईचे काम 3 वर्सां भितर पुराय करपाचे आश्वासन दिले. ह्या कामा खातीर आर्विल्ल्यो साधन सुविधा वापरतले अशेंय तांणी सांगलें. यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं. एसडी साहब खुद मीडिया में इस पर बात कर चुके हैं. यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी. दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे. हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए. एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियाँ हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियाँ हैं,
उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. एप्रिल ते जानेवारी 2025 मजगती भारताची निर्गत 7.21% वाढल्या. एप्रिल ते जानेवारी मेरेन भारतान $682.59 अब्ज इतली निर्गत केल्या. सध्याच्या अर्थीक वर्सांत भारताचो जानेवारी मेरेन $46 अरब निर्गत वाढल्या. जानेवारीत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्गतीत 79% वाढ जाल्या, जाल्यार फार्मा क्षेत्रात 21.46% वाढ जाल्या. इतले मजगती भारतीय आयातीत 9% वाढ पळोवपाक मेळ्ळ्या. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राष्ट्रीय शिक्षण नीती अंतर्गत सगळ्या भुरग्यांक समान माची उपलब्ध करपाचे दिकेन एक पावल आसा अशें सांगलें. भुरग्यां प्रतिस्पर्धा बरे तरेन जावची ह्या खातीर राष्ट्रीय शिक्षा नीती अंतर्गत सगळ्यां खातीर हिंदीचेर भर दिला. हाका लागून तामिळनाडूचो भुरगो तामिळा सयत हेर भाशा लेगीत शिकतलो जाल्यार तातूंत चुकीचें कितें आसा असो प्रतिप्रस्न धर्मेंद्र प्रधान हांणी केला. तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी हालींच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचेर ब्लॅकमेल करपाचो आरोप केल्लो. राष्ट्रीय शिक्षण नीती अंतर्गत हिंदी आपणावपाचेर भर दिवचो हाचे खातीर दबाव हाडपाचो प्रयत्न करता असो आरोप मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचेर केल्लो. ताचेर खर निंदा केंद्रीय मंत्र्यांनी केल्या. Competition among the students to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform. Regarding language, I respect all the language. This NEP envisioned by Honorable Prime Minister Modi is giving emphasis to mother tongue. Tamil is one among the oldest language of our civilization. But what is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. Some friends in Tamil Nadu are doing politics, but certainly Government of India is committed to implement NEP, and there are certain conditions with NEP. नवी दिल्लीत जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुके उपरांत प्रशासनान रेल्वे व्यवस्थापन आराखड्यात काय बदल केल्यात. उत्तर रेल्वेचे CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण वाणिज्यीक आनी RPF कर्मचाऱ्यांची बऱ्या तरेन कामाचें नियोजन करपाचे यत्न सुरू आसात अशें तांणी सांगलें. दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है. पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का. तो इस दौरान अगले एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है ताकि हम प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें. प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं. यदि कोई अपने घर के दिव्यांगजनों या वृद्धजनों को स्टेशन पर छोड़ने, ट्रेन पे बैठालने आ रहा है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलता रहेगा. इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे. भोपाळ गॅस दुर्घटनेत तयार जाल्लो कोयर
पितमपुरा वाठारात नष्ट करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड दाखल जाल्ल्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान आयज केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकाराक नोटीसी जारी केल्यात. तशेंच मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. ह्या याचिकेत नमूद केल्ल्या प्रमाण कोयराचो विलो लायल्यार थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जातलो. ह्या खातीर थळावे विरोध प्रदर्शन करतात. हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेवची आनी पितमपुरा वाठारांत कोयराचो विलो करचो न्हय अशें याचिकादारान सांगलें. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रयागराजात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभात वांटेकार जावपी भाविकांच्या सोयी खातीर खासा रेल्वेचें नियोजन. हो महाकुंभ भव्य आनी दिव्य करपाचेर सरकार कटिबद्ध. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. मुंबईत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी तरेकवार भागधारकां कडेन सादलो संवाद. अंदूचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताचेर केंद्रीत आशिल्ल्याचें केलें नमूद. सॅम पित्रोदा हांच्या विधानावयल्यान चीना कडेन काँग्रेस पक्षाचो करार जाला हें आयला उक्ताडार. भाजपान राहुल गांधी आनी काँग्रेसीचेर केली खर टिका. दोन 2017 वर्सा जाल्ल्या आयरिश ब्रिटीश नागरिकाचे बलात्कार आनी खून प्रकरणात विकट भगताक फर्मायली आजीवन बंदखण. दिल्ली सरकार स्थापनेविशीं चर्चा करपाक आयज भाजपाची जाली बसका. 20 फेब्रुवारीक सोपूतविधी जावपाची आसा शक्यताय. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.